जमिनी पोंचे 20 केबल्साच्या कामाक लागून कसारवाडो म्हापशें हांगासरली उदकाची मुख्य पायपलायन फुटली। ही पायपलायन सारके करपाचें काम बांदकाम खात्यान हातात घेतिल्ल्यान बुधवारा 24 आनी बेरेस्तारा 25 ऑगस्टाक बार्देस तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण करतले अशें कळीत केलां। वीज खात्या कडल्यान म्हापशें शारांत आनी जमिनी पोंच्यान 20 केबल्स घालपाचें काम सुरू आसा। शेनवारा करासवाडो फ्लायओव्हर लागीं काम हे सुरू आसतना 1000 MS आनी 350 MA उदकाची पायपलायन फुटली। बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच म्हापशें पालिका मंडळाच्या नगरसेवकांनी घडणुकेचे सुवातेर वचून पळोवणी केली आनी रोखडेच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान दुरुस्तीचें काम सुरू केलें। बुधवारा राती वा बेरेस्तारा सकाळ मेरेन हें काम पुराय जावपाची शक्यता आसा। म्हापशें, साळगांव, कळंगुटे आनी शिवोले मतदारसंघाक 1000 MM पायपलायनींतल्यान उदका पुरवण जाता, ताका लागून तांचेर थेट परिणाम जातलो। थिवी आनी हळदोणे मतदारसंघात वेगवेगळे पायपलायनींतल्यान उदक पुरवण जाता। पर्वरी मतदारसंघा खातीर खासा उदक शुद्धीकरण प्रकल्प आसा, ताका लागून थंयच्या लोकांक मात उदक मेळटलें।